दिलो, बऱ्याच जणांनी व्हिडिओ मेसेज दिले. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द पीपल टू कम ऑल द वे. म्हणजे 22 वर्साच्या उपरांत परत एकदा इन्स्टिट्यूशनान येवप आणि आपल्या फेलो कलिग्स टीचर्स हांकां मेळप हे खूप कठीण काम आसा. बट तरी सुद्दां तुम्ही सगळ्यांनी तुम्ही आयले हांगासर त्या बद्दल तुमचें अभिनंदन. आणि एक अजूनही तुम्ही कनेक्ट दवरून आसा RIT कडेन. तुमचो कनेक्ट बऱ्यापैकी कनेक्ट आसा. तातूंतल्यान म्हाका दिसता ताचो फायदोय बी RIT इन्स्टिट्यूशनाक हाज्याय फुडें खूब मोठ्या प्रमाणात ताचो फायदो जातलो. इन लॉंग रन दोज आर आउट ऑफ द कंट्री तांच्याय कडल्यान आमी खूब एक्सपेक्ट करता एज अ गोवा गव्हर्मेंट आनी एज अ RIT इन्स्टिट्यूट. तुम्ही हांगासल्यान ज्यो प्लेसमेंट्स किंवा न्यू स्टार्टअप्स किंवा कनेक्ट विथ द अदर कंट्रीज जे स्टुडंट्सांचो कनेक्ट करून दिवपाक जाय तो तुम्ही म्हाका दिसता दिवपाक शकतले हाजी म्हाका खात्री आसा. आफ्टर 2001 to 2022 तुम्ही पळयता की डे बाय डे गोंय खूब मोठ्या प्रमाणात सगळ्या सेक्टरांत डेव्हलपमेंट करीत आसा. इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट. इफ यू कंपेर द इन्फ्रास्ट्रक्चर 2012च्या पयले इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि 2012 उपरांतले इन्फ्रास्ट्रक्चर जाल्यार तुमकां डिफरन्स दिसून येतलो. इट इज एन रोड कनेक्टिविटी, हॉस्पिटल कनेक्टिविटी, tourism infrastructure and rest all. and after the MOPA completion म्हाका जाल्या उपरांत जाल्यार दिसता की गोंयांत वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन इवन दो म्हणजे इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग सिटी वीच वी आर एस्टाब्लिशींग एट तुवें हाज्या खातीर जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी थंय तयार करपाक घेतला बऱ्याच जाणांनी कदाचित पळोवंकूय नासतलो. बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी क्रिएट करपाक इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग सिटी गोंयांत जावची म्हणून त्याचा प्रयत्न सरकारात चालू दवरला. हांव एक्सपेक्ट करता म्हाका दिसता विथ युवर इनिशिएटिव्स गोंयांत आमी एड्युकेशन हब जावचें, इलेक्ट्रॉनीक एंड इन शॉर्ट इट इज एन इनोवेटीव आनी स्टार्टर्स हांचे हब जावचे जे क्रिएटीव थिंकिंग्स हाजे क्रिएटिविटी गोंयांत क्रिएट जावची हाज्या खातीर सरकारा कडल्यान सातत्यान प्रयत्न आसा. आमचे IT डिपार्टमेंट्स हे वेगवेगळे इनिशिएटिव्स ताच्या खातीर सातत्यान घेत आसा. इवन दो अवर स्कील डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री हांच्यानी दे हॅव डीड द टाय अप विथ वेरियस इंडस्ट्रीज असोसिएशन्स, वेरियस विथ द प्रायवेट ऑर्गनायझेशन्स. म्हणजे फ्रॉम IIT टू IT हाज्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसा. आफ्टर द स्कील डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री ह्या हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीन 2014च्या पयलीं ह्या देशात स्कील डेव्हलपमेंट नावाचो प्रकारूच नाशिल्लो. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान फर्स्ट टायम इनिशिएटिव्स घेतली आणि स्कील डेव्हलपमेंट नावाची नवीन मिनिस्ट्री स्टार्ट केली आणि तातूंतल्यानूच फिनिशिंग स्कूल नावाचोय कन्सेप्ट आता सगळ्या वेगवेगळ्या स्टेटींनी येवपाक लागला. थोड्या दिसांनी वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू स्टार्ट विथ द फिनिशिंग स्कूल इन डिफरंट सेक्टर फ्रॉम द हॉस्पिटॅलिटी टू IT अशा वेगवेगळ्या सेक्टरात फिनिशिंग स्कूलय स्टार्ट करपाची सरकाराची तयारी आसा. आमचे जवळजवळ RIT जे आसा पळय न्ही जवळजवळ 5 ते 6 भुरगीं सुमार डिफेन्स सर्विसीस काम करतात. शिवाय मल्टीनॅशनल कंपनी आसात पळय न्ही ती मागीर अमेरिका आसूं कॅलिफोर्निया आसूं वगैरे वगैरे ठिकाणी आतां आमी एक व्हिडिओ पळयल्ले आसात. आय एम सॉरी हांव सगळ्यांक नांव घेवन वचूं ना पूण आय कमीट यू आमचे जे 200-300 प्रॉमिनंट भुरगे आसा पळय न्ही त्या सगळ्या भुरग्यांचे व्हिडिओ करून म्हज्या घरा कडेन आसतले आणि जेन्ना जेन्ना म्हाका मनाक दिसता की तुमकां पळोवचें अशें म्हणून तेन्ना ते व्हिडिओ पळयतले हातूंत दुबाव घेवपाचो गरज ना. दोस्तानो तुमी म्हणटा हातूंत फरक कितें पडटा काय म्हणून तुमकां कांय फरक पडचे ना पूण सुभाष रोडो फरक पडटा की अरे हो म्हजो भुरगो हांगसर 4 वर्सां शिकून गेला अशें म्हणून, हो म्हजो भुरगो हो RIT शिकतालो अशें म्हणून. आनी ह्या प्रिंसिपलाचेरच आनी ह्या भावनेचेरच आमी मुखाल्ली जीवन जें आसा जगपाचें आसा. दोस्तानो खूब आसा काम करपा सारकें गोंयांत. जशें आमचे मुख्यमंत्री मानाजी मुख्यमंत्री येवन गेले वेळांत वेळ काडला म्हणून ना येवपाक जाय तुमी अशें म्हणून आनी ते हांगसर आयिल्ले. येवन तांणी आपले विचार जे तुमचे दवरलेले आसात. लक्षांत घेया म्हणजे सोबीत गोंय तुमी आमी सगळे गोंयचे आनी हे सोबीत गोंय आसा पळय न्ही ते आमी मुखार व्हरपाचें आसा. आनी हे सोबीत गोंय मुखार व्हरपा खातीर हांवें म्हजो चलो जो आसा पळय न्ही हो सिम्बायोसीस स्कुलांत म्हणजे कॉलेजींत शिकून आयलो 4 वर्सां. म्हाका म्हणलें डॅडी म्हाका तुगेलें इंजिनियरींग कॉलेज शिकपाचें ना आपल्याक. हांवें म्हणलें बरें आसा. म्हाका म्हणलें चड फरक पडटलो पूण चल तूं वता जाल्यार. आनी वचून आयलो सिम्बायोसीस कॉलेजींत 4 वर्सां शिकून आयलो आनी तांकां आयलो नंतर म्हणपाक लागलो की डॅडी आपल्याक भायर वचपाक जाय शिकपाक जाय अशें म्हणून. हांवें म्हणलें बरें आसा कारण मुखार मुखार एखाद जायत न जायत अशें म्हणून. सो ही वेंट टू स्कॉटलँड
आनी मनात तेजे मदीं विचार आयल्लो की ना आपूण स्कॉटलँडात गेल्लो आसा परत आपूण वतलो अशें म्हणून. ऑफकोर्स इन बिटवीन करोना केम. पूण जेन्ना परत वचपाचो विचार जो आशिल्लो पळय न्ही तो मात हांवें ब्लॉक करपाक पळयलो. हांवें म्हणलें ना तूं यू आर गोईंग टू बी द डायरेक्टर ऑफ आर इंजिनियरींग कॉलेज, यू हॅव टू मॅनेज इट, प्लस यू हॅव टू मॅनेज द अदर बिजनेसीस. आनी ही सगळी करतलो जर जाय जाल्यार तुवें हांगसर रावपाक जाय. तो म्हणपाक ना आपल्यान बेश्टें मुटिल्लें वतलो अशें म्हणून, पूण वतना आपूण हांगसर रावता आशिल्लो. एक्चुअली फ्रेंड्स, सोबीत गोंयांत करपा खातीर तुमचो आदार जाय. म्हाका प्रोजेक्टाचें उत्तर आतां दिता हांव. तुमकां सगळ्यांक म्हाका एक कडेन केल्लें जाय. आनी जेन्ना जेन्ना तुमच्या मनां येता तेन्ना तुमी हांगसर दर वर्साक हांगसर 100, 150, 200, 300, 400, 500 हॉस्पिटॅलिटी वील नॉट बी अ प्रॉब्लम. तुमी हांगसर येवचें. हे कॅम्पसा भितर मनमुराद जे तुमचे पयलींचे जागे आसात, खंय बसताले, खंय लिपताले वगैरे वगैरे, हे सगळे एन्जॉय करचे. मेमरीज जे आसा पळय न्ही, स्वीट मेमरीज चॅरिश करच्यो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.